सर आयज खंय तरी क्लेशी कम्युनिजान तुमचे चॅलेंज केलो आहा डॉक्युमेंट घेवन दाखय इल्लिगल प्लॉटाचे कितें बांगोडी आहाय व्हायरल व्हिडिओ जालो आहा हेजेर तूं कितें सांगूंक सोदता? पयले स्वातेर आमी एक युनायटेड फॉरम ऑफ पडकाली केलोसी एक आमी फॉरम केला स्पेशली टू सेव लँड स्पेशली द कुमिराद लँड ऑफ पडकाली एंड द केलोसी आनी तेजो हांव प्रेसिडेंट कॉब्रिस वास विन्सन पेरेरा वायस प्रेसिडेंट Agustino was as a treasurer. आता ये ऑर्गनायझेशन कित्याक केला बेसिकली टू सेव द केलोसी एंड द कोर्टानी रिमेनिंग कोमुदाद लँड आता हे कोमुदाद लँडाक कितें जालां कितें हो मॅनेजमेंट पळय आहाय आतां सद्याक पळय आहा तांच्या नांवार ताणें लँड केलें म्हूण खबर जाली आनी प्लॉट विकता म्हूण खबर जाली आमी इन्क्वायरी करूंक लागले आमी RTI मागल्यो RTI काडटकच एक आमकां डॉक्युमेंट मेळ्ळो की 143 केलोसी विलेज 143/30 म्हूण 7,500 लुगार पण रघुनाथ बोळवयकारान घेतलोलो फ्रॉम मांगूर तो कोण अफ्रामेंतोस कोमदाक लँड घेतात ताका अफ्रामेंत म्हणटाय अफ्रामेंत कित्याक यूज जाताय अफ्रामेंत यूज जाता काजी रोवपाक झाडां रोवपाक शेत रोवपाक ताका अफ्रामेंत म्हणटात आतां कोमदादी कोडा प्रमाणे हो लँड पळय आहा तो विकूंक जायना तो विकतलो जाल्यार रिवर्ट बॅक टू द कुमदाद वचपाचो ताणें क्विनी पळय रियलिटी पळय ताका तो विकलो आतां क्विनीन रियलिटीन कितें केलें ते 7,500 लुगाराचे 13,250 लुगार केलो तो एग्रीमेंट करूंक लागलो आनी ताणें तातूंत भितर आनी एक नंबर घेतलो 142/1 सर्वे नंबर आतां 142/1 पयलीं जाल्यार फॉर्म 3 कोमिदाद ऑफ केलोसी तेजो ओनर आहा आनी आजून पासून 142/1 पळय आहा ताजेर 142/1 पळय आहा तेजेर आजून पासून कोमदाद ओनरूच आहा ताणी तो 142/1 हाडलेलो 142/1A केलो आनी तातूंत 30 प्लॉट केले सगळे मेळून तो आतां लुगार जाला 7,500 लुगार तो आतां 23,000 जाला आनी तरी पासून ते एन्क्रोचमेंट करीत आहाय तेजेर तेणी 30 सब रेजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट केले 30 एग्रीमेंट केले 7,500 लुगारान सगळे मेळून तेणी 23,000 एंड ऑड जमीन हाटापल्या कोमदालीच्या जमीन हाडायल्या आनी तातूंत प्लॉट करून हे मॅनेजमेंट पळय आहाय ते विकता आनी कोणा नांवार विकता ते विकता आपले फॅमिली नांवार आपल्या चेड्यांच्या नांवार भुरग्यांच्या नांवार सोयऱ्यांच्या नांवार फॅमिली राज हे फॅमिली नांवार तांणी ते प्लॉट सगळे करून विकल्या आतां हे विकता म्हूण आमी तांचेर एलिक्यू घातली आमी तांचेर RTI मागली म्हूण म्हाका धमकी दिवंक लागले ऑफिसान येयलो म्हाका फिजिकली एसॉल्ट केलो लोकयल्या पासून तांणी आनी तुजे ऑफिसान ड्रग्स घालतलो तुका जितो कातरतलो तुका मारतले इतली मोठ धमकी दिली म्हाका ताणें म्हज्या हाडल्यान ताणें वायस प्रेसिडेंटीक रिसेंटली ताका धमकी दिली ताच्या घरान वचून धमकी दिली घरान वचून धमकी दिवन ताकाय बरो हें केलो कॉन्ट्रॅक्ट काबार करतलो आनी कितें काबार करतलो वाटेर म्हळ्यार मारतलो ही सगळी धमकी दिली हे पळोवन आमी कितें केलें सेम नायट बाय इवनिंग बाय 10 o'clock आमी पुलीस कंप्लेन दिली आनी पुलीस कंप्लेनीचेर तांकां दुसऱ्या दिसा अरेस्ट केलें हातूंत हा कॉब्री लुकस एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द कोमुनिदाद तितू जुझे बार्बोज हा प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द कोमुनिदाद आनी तितू आतां मॅनेजमेंटाचो एटॉर्नी वालेन बार्बोजा तांकां अरेस्ट केले आनी ताका सब डिप्युटी कलेक्टर वचून बेलीचेर तांकां प्रिव्हेंटीव हेजेर म्हूण तांणी तांकां सोडले त्याच दिसा आमी ऑन द नेक्स्ट डे 30th आमी पुलिसांक पळय आमी 5 घेवन येयले थिंगा 5 घेवन येयले बाबा तेंचेर खोर स्टेज जावची म्हूण कित्याक सोडले तुमी तांकां ड्रग्स घालता म्हूण सांगलें तिणी आनी कितें जालें तेजेर चड सेक्शनां लावपाक जालें ताका लागून आमी हितू आयले तेन्ना कोणें आमकां खबर ना कोणें तरी व्हिडिओ काडलो हे सगळे प्रोसेसाचो पुलिसांक दिता आसतना कॉपी पळय हिंगा आहा कंप्लेन दिली ती कॉपी हिंगा आहा हो व्हिडिओ काडलो आनी आफ्टर 3 months ऑन 30th of July हो घडलेलो 30th जुलय आतां तेणी आपल्या इलेक्शनाक लागून केला कित्याक लागून तें आमकां खबर ना आतां तेणी व्हायरल केला बट तुमी व्हायरल करूं ना आमी व्हायरल करूं ना कोणें तरी केला तो आमकां खबर ना ताजी सोर्स पळोवची ही फायलीची व्हायरल केला पळय तो सोर्स पळोवचो आनी तुमी आमी व्हायरल करूं ना आमी प्रेस मिडिया दिवपाक हाडले हो क्रिमिनल ऑफेन्स
हो जावन आसा क्रिमिनल ऑफेन्स. हो कुमताची कोडा प्रमाणे कुमता लँड पळय आहा ते मॅनेजमेंटा नावार करूंक जायना, ना म्हणटा ताची फॅमिली नावार करूंक जायना. प्लॉट कोत्ताना तांणी 10 मीटर रस्तो करूंक जायना, कोडा प्रमाणे 5 मीटर रस्तो करूंक जाय प्लॉटाक. ते भायर पर्पज आहा त्या लँडाक, ते पर्पज लँड म्हणजे ते रोवपाचे लँड, खाजी घालपाचे लँड, झाडां घालपाचे लँड. ते यू कॅनॉट बिल्ड बंगलोज ऑन दॅट अँड स्विमींग पूल्स एंड हे प्रॉपर्टी विकूंक जायना. हे तेणी कितें केलां, हे प्रॉपर्टी आतां पळय तांणी 23,000 7,500 आलो तो तिला गेला 23,000 केला. आणि ते ब्रिटीश नॅशनल भायल्या पोर्चुगीज नॅशनल पे आहा पळय त्या खातीर प्रॉपर्टी विकता. प्रॉपर्टी तुमकडे सगळे डॉक्युमेंट आहे चॅलेंज टू कम विथ डॉक्युमेंट्स. आमकडे सगळे डॉक्युमेंट आहा. खंयच्याय कोर्टान ताका या म्हण सांग, खंयच्याय कोर्टान आतां पासून मिडियाक आमी दाखयता. फॉर्म 1 and 14 पळय 142 ते कशें कन्वर्ट केलां, कशें नावार केलां, कुयरीन कशें केलां, हो मोठो प्रश्न आहा. तुमकडे वॅलिड डॉक्युमेंट्स आहे. आमकडे सगळे वॅलिड डॉक्युमेंट आहा. लेट देम गो टू द चेंज कोर्ट. लेट देम गो टू द कोर्ट. कितें पळय आमकां चॅलेंज करूंक सोदता न्ही ते आमी फुली प्रिपेर्ड. सो बेसिकली इट इज नॉट अ प्रायवेट प्रॉपर्टी एज दे क्लेमिंग. इट इज नॉट अ प्रायवेट प्रॉपर्टी. हांव तुमकां डॉक्युमेंट दाखयता हिंगा. फॉर्म 3 दाखयता, वो 1 and 14 दाखयता. 114 हाडलं पळय तांणी, 3 हाडले पळय ते कुमताच्या नांवार आहा. 142/1 तेवूय कुमताच्या नांवार आहा. तिणी आतां प्लॉट केले आनी 142/1-A केला आणि तिणी लँड हे केला. बट दे आर गोइंग टू फाइल अ डेफेमेशन केस ऑन यू. आर यू ओके विथ इट? लेट देम फाइल. वी आर रेडी. ऑर्गनायझेशन इज रेडी. So basically 3 things you have cleared, that you have got documents, We got document. you are not made the video viral, No, we are not. and you are ready to take a defamation case and bring the valid documents. That document. त्याच्या भायर आमी कोर्ट केस घालपाचे आहा. त्यांचेर प्रोसेस चालू आहा. कोर्ट केस घालपाचे आहा. फॉरेन नॅशनलांक तांणी हे ऑर्चर्ड आनी फील्ड लँड कशें विकले, आमी केस घालपाचे आहा तेजेर. प्लस कुमदादी कोडा प्रमाणे त्या लँडाचो पर्पज आसता. तो लँडाचो पर्पज भायर तिणी बंगलो काडूंक, बिल्डिंगा काडूंक, प्रायवेट हेका पळय प्रायवेट लोकांक कशें विकले. आनी ते म्हणटा आपणे केळशीकारांक लुगार दितले म्हूण. पूण केळशीकारांक लुगार दितलो जाल्यार हे 30 प्लॉट पयले करून विकले. 30 प्लॉटांतलो एकूय प्लॉट केळशीकारांक मेळो नासलो. जे फुंकट दितले पळय म्हणटा पळय ते 30 प्लॉटांतलो एकूय ताणें दिवना. ना म्हूण ताणें थिंगाच्या लोकांक दिवना, ना म्हूण ते गांवकारांक दिवंक जाय. कोणाक एक प्लॉट दिवना. सगळे काडून ताणें लंडनकारांक, ब्रिटीश नॅशनलांक आनी आपल्या सोयऱ्यांक आनी सोयऱ्यांच्या नांवार प्लॉट केले. थँक्यू. हांव कितें सांगपाक सोदता ते हे पळय ते प्लॉट केले, ते प्लॉट अजून त्यांचे फायनल TCPन टावन प्लॅनिंगान NOC दिवना. आनी थिंगा रस्ते नाय. एज पर टावन प्लॅनिंगा प्रोविजनल NOC दिताय. मागीर थिंगा रस्ते करपा जाय, गाटर करपा जाय. ते केले उपरांत तांकां फायनल NOC मेळटा. आनी फायनल NOC मेळ्ळ्यार ते सब रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड जाता. ही आतां बीडान तिणें रजिस्टर्ड केलें विथआउट टावन प्लॅनिंग NOC, फायनल NOC. काय मेळना ती NOC. म्हणजे ते प्लॉट इलिगल. ते इलिगल प्लॉट तिणें विकले. थिंगा क्लियरली तेणी दिला एका सब रजिस्ट्रारान दिला थिंगा टावन प्लॅनिंग NOC ना म्हूण. So how they have registered? It's a big question mark. ते legal म्हणटाय. प्लस आता 8,000 लुगार ते कमनाची केस अटाबल तेणी. ते 7,000 ताका एका क्विनीन दिल्लो. क्विनीन ताका एकवटेन घेयल्लो तेजे पासून विकपा जायना. तरी तेणी घेतला. 15 लुगार तेच्यान पत्तो 15 दिवपा जायो. इफ इट इज लीज. पूण तो तरी तेणी विकलो. तो विकलो 7,500 जाल्यार ताका 8,000 एक्स्ट्रा लुगार टच केले तेणी. तो घेवन तेणे वयल्यान विकला. सो तुमचे फॉर्म कोर्टान वयतले फॉर्म दिस. आमी कोर्टान वयतले नाजाल्यार आमी विजिलन्स वचपाक शकताय. So we have not yet decided. We have all collected a document. We may go to vigilance also. Thank so you. now government is already put up a SIT also. So this is a land grabbing case. Okay, thank you. तुमकां फोटो काढता जाय काढा.